कोल ट्रान्सपोर्ट करपाचें आनी एकदा जर कोल गोंयासून वचपा लागलो ट्रॅव्हल जावपा लागलो देन गोवा वील बी लायक पोल्युशन हब आणि गोंयान कोण टुरिझम येवचो ना. तो जे एरियान झाडां कट केला तो मेन वॉटर रिसोर्स असलो फॉर वायल्ड एनिमल्स अँड एज वेल एज डॉमेस्टीक एनिमल्स. थ्रू आउट द इयर थंय उदक मेळटालें. सो सगळे वायल्ड एनिमल्स थंय वचून उदक पिवपाची अँड दे गेट द फूड फ्रॉम द ट्रीज. अँड इन फ्युचर म्हाका दिसता हे सगळे कट जाल्या कारणान बरीचशी जनावरां रस्त्यार येतली, गांवान येवपा लागतली. To compensate for the 3,000 trees that they have cut for the power substation, they have planted 3,500 tree saplings at this nearby site. ही एरिया हा ती फुल रॉकी एरिया असा आणि त्या रॉकान ड्रिल मारून ही झाडां लायला. आणि आम्ही पयल्यार सुद्दां ही पयल्यार झाडां जी लायला ती व्हेरी क्लोज टू इच अदर लायला. आणि ती झाडां लायला बी ती फणसाची, आंब्याची, काजूची. ती झाडां अशी की व्हड जावची झाडां आणि त्यांचो स्टेम आसा तो व्हडलो विथीन 2 मीटर 3 मीटर व्हड जाता. सो जर तांकां हेतू असलो की जगपा खातीरूच लायला असली झाडां जाल्यार एक्चुअली तेंच्या मदलो डिस्टन्स तरी व्हडलो दवरपाचो ती कारण ती ग्रो जावपासाठी. नाल्यार कितें जातली डिस्टन्स कमी असल्या खातीर जेन्ना ती झाडां वाडपा लागतली ती एका दुसऱ्याक मारून दोन्ही झाडां मरून वतली सारखे. आणि हे रोयला सुद्धा त्याचे मोर देन 50% विज्युअल घेतल्या झाडां मेलेली आसा, ऑलरेडी मेलेली आसा. अशें नाका की बस पेपराचेर दाखोवपा मेळ्ळा पुरो इतली झाडां रोयला आमी. आणि आमी गोंयान पयला जाल्यार मेन इम्पॅक्ट खंय जाला वास्को एरिया. आणि थंय एमपीटीन कोल हे करता आणि ते एअर पोल्युशना खातीर थंय चड कोविड-19 इम्पॅक्ट आसा. इट वील हॅव सबस्टेशन हियर. ती 200 kV ची लायन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा आणि ह्याच्या परस त्याच्या साइड बाय साइड आणि 400 kV ची लाईन येतली. सबस्टेशन असल्या कारणान कितें जातले ती 400 लाईट येऊन स्टॉप जातली. स्टॉप जाऊन परत वयतले. सो कमिंग 400 अँड गोईंग 400 टोटल विल बी लाईक 800 किलोवोल्ट इन दॅट एरिया ओनली. तुम्ही पळयता तो आवाज असलो तो स्मॉल असलो आणि जर 400 म्हटल्यार टोटल 600 kV ची लाईन जातली. सो दॅट द साऊंड अँड मॅग्नेटिक फील्ड विल बी व्हेरी ह्यूज. मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स द इनफर्टिलिटी इन ह्युमन्स, कॅन्सर्स. What will we say to our next generation? आमचे फ्युचर जनरेशन आमकां ब्लेम करतले जेन्ना तो कोल वावरतलो आणि त्याच्या खातीर तांकां रेस्पिरेटरी डिसीजीस जातल्यो, आस्थमाचो प्रॉब्लेम जातलो. ते म्हणटाले आमचे कडेन पळयतले आनी तुमी कितें केल्लें. हांगा तामनार कंपनीक NOC दिल्ली आमच्या पंचायतीन विदाउट टेकन ग्रामसभा आणि त्याच्या खातीर आम्ही मेमोरंडम घेऊन सीएम बंगलोचेर गेल्ले. थंय आमचे इन अँड अराउंड 100 पुलीस असले. देन पुलिसांक दिसले की आम्ही धरणो करून बसला. सो तेंच्यांनी आमकां डिटेन करून पुलीस स्टेशनार व्हेले. जर युथ आताच आपल्या हक्का खातीर स्टँड करिना जाल्यार आमचो गोवा बेगीनच आमकां सगळे पोल्युशन ब्लॅक कार्बन दिसतलो आमकां. आमचे गोंय आमी सांबाळपा पडले न्ही. हय आमच्या गोंयांत आमकां जाय जाल्यार आमकांच फुडें येवचें पडटलें. Bogos Papa Mongacha Bapuy Muno Katwanaka Burgyang Tuja Sonaka Hey Jesus सगळ्यांक तुमकां बरो दिसत्यो.
आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आंद्रेजा आजारेदो हिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच तिच्या गोरब्याचेर गोरेबाक फावो तितली बुजवण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता एलिसन बार्बोजा हाच्या इंतेसांवान ताच्या जल्मा दिसाक देवाक दिन वासून देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आमचे फिरगोजी पासत फिरगोजगारां पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत आमच्या देशाच्या सरकारा पासत मागुया. फोटिंगपणाच्यो वाटो आसा त्यो तांणी सोडून प्रमाणीकपणाच्यो वाटो दडूंक तांचे पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्विस्पो तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, बोगसणे दिवप आनी बोगसणे घेवप हें आमच्या क्रिस्तांव धर्माचें एक मुखेल तत्व. आमी ह्या संवसारान आधुनीक काळांत जियेता तेन्ना आमचो भाव आमचे चुकता, आमची भयण आमचे चुकता तेन्ना कितले फावटी आमी ताका बोगसूंक गरज हें आजीसो आमकां सांगता. 70 फावटी 7 म्हणजे मेजू ना जायंक ना तितले फावटी आमी आमच्या बाबाक बोगसूंक आनी आमच्या भयणाक आमी बोगसणे दिवंक राजी जावंक तयार आसूंक गरज. आमी दुसऱ्यांक बोगसणे काळजांतान दिता तेन्ना आमचो सर्गीचो बाप आमकां बक्षिता म्हूण जेजू आमकां आश्वासन दिता. तर आमी जायते फावटी आमच्या चुकलेल्यांक बोगसूंक खरेंच काळजांतान तांकां बोगसणे दिवंक आनी आमी बोगसणे घेवंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान खिरीत भाशेन आमी जे आमच्या काळजांतान दुसऱ्यांक बोगसणे दिनासतना रावता तांचे खातीर आमी ह्या मिसांत मागूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसांत कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उत्सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोळ अपराध. हे पासून बागेन सदांच्या कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवण सोडूंक थांबनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुजे दोयाळ मोगान आमकां सदां काळ सांबाळ. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससनांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मोदें उबो रावन अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोलबाच्या नोखेत्रां सारकी आनी वेळे वयले रेवेंच्या कोण्या सारकी हिशोब नासलोली संसद बासायल्ल्या त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार खुशेन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगल्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगले प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना.
प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद ना, बलिदान ना, दूप लासप ना, तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना, पूण केंकरेचे आनी पाडकुल्यांचे वो दाट्या मोट्या मेंढऱ्यांचे होम जाल्ले पोरीं आमची कोणती बरी काळजां आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हें जावन आयच्या दिसा तुज्या मुखार आमचें बलिदान आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विस्वास देंवतात तीं कोदींच फोटोवची नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी कोशी पाळूंक लागता, तुजें बें दवरता आनी तुजें मुखामोळ आशोवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी भोव काकलुचार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या ओजापांच्या कोरन्या पोरमोणें आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतोरें. ह्या आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या बोलेपणाचो उडगास दवर सर्वेस्परा. परतून एकदां म्हणुया. तुज्या बोलेपणाचो उडगास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उडगास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुज्या बोलेपणाचो उडगास दवर सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उडगास दवर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सगल्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुचार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजूस अशें येवन म्हणलें, सायबा कितले फावटी म्हज्या बाबान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो. 7 फावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पुरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालेंत रीण आसतल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तूं कूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय भोगशिलें. हो चाकूर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलो. आपणा बरोबरचो एक चाकूर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तूं कूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बोणकुणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक तांणी कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच
तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागाबरी जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोडलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बक्षिना जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, बोगसोण्याचेर आमी जायते फावटी उलयता. बोगसोण्याचेर आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटात आनी बोगसोण्या विशीं आमी बेस बरें आमचें क्रिस्ती जिवीत सारूंक जाय म्हूण आमकां एक तत्व जेजून शिकयलेलें आसा. आज आमी कितें भाशेन उदाहरण आयकता. जेजूच आमकां हे वेपारींनी उदाहरण दिता आनी आपूण कितें भाशेन कशे तरेन आमच्या बाबा भयणां सवें आमची वागणूक जावची तें आमकां उगडास करता. आमी संवसारांत जियेतना सगल्यांक आमकां रिणां मेकळे जिवंक आमकां अदीक बरें दिसता. आमकां तर कोणाचें रीण आसत, आमी कोणाकूय तर देयत आसत, केन्ना तें रीण फारीक जातलें, केन्ना आमकां हे रिणाची आमकां सुटका मेळटली, हें आमचें दीस आनी रात चिंतप आसता. आनी हाका लागून आमी मेहनत करून दुसऱ्यांचें रीण फारीक करूंक वावुरता. अशेंच कितें बाबा भयणीनो जेजू आज सांगता. पेद्रू जेन्ना ताका विचार करता, म्हज्या बाबाक हांवें कितले फावटी बोगसूंक गरज, आनी जेजू ताका कितें भाशेन जें आपल्या ताणें उपदेशांत बरयल्लें आसा 7 फावटी लेगून ताचे अदीक ताणें उदार जावचें म्हूण ताका शिकयता. 70 फावटी 7 म्हणजे मेजूंक जायना तितले फावटी तुवें तुज्या बाबाक बोगसूंक गरज. बाबा भयणीनो, आनी जेजू उदाहरण दिता दोगां मनशांची. पयलं एक चाकर आपल्या दोनयाक कितें भाशेन आपूण तालेंत उदार आसता आनी हो दोनी ताका सगले ताचे जे रीण आसता ताका तो कितें भाशेन बोगसोणें मागता तेन्ना ताका रिणाची तो माफी दिता आनी म्हणटा तुजें रीण तुका बोगशिलें. पूण हो चाकर आपणा बरोबर आनीक दुसरो आसलेलो चाकर तो रीण ताका 100 नेणार ते दिनार 100 तो आपूण देयत आसलो देखून ताचो गोमटो पिडून ताका भाव भोणकोणीन घालता. म्हणटा रीण फारीक करूसर तूं थंयच राव. आनी ताचे बरोबरचे हें पळोवन दुखवतात आनी वचून दोनयाक सांगतात. आनी भाव भयणीनो दोनी तिडटा आनी म्हणटा आपल्यान तुका इतले तो रीण आसून तुका बोगशिलो, तुज्या बरोबरच्याक तुका बोगसूंक जावं ना. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच कितें जाता. आमचे भाव, आमची भयणां आमची चूक आदारता तेन्ना बोगसोणें दिवंक जायते फावटी आमकां अवघड. आमी कडेन भायल्यान म्हणटा हांवें ताका बोगशिलो, पूण काळजांतान आमी बोगसूंक तयार आसना. आनी हाका लागून जेजू शेवटाक म्हणटा तुमी जोण एकलो काळजांतान तुमच्या भावा भयणांक बोगशिना जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां बोगशिचो ना. आनी हाका लागून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी काय बरें आयकता. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले दानियलाचे 3 इश्ट किरीत भाशेन बाबिलोनियाचो राजा तांकां कायलीन बाजून तांकां किरीत भाशेन मरण फावो करता, सजा फावो करता. तेन्ना आजारियस, मिसायल आनी आननियस हांचे मदलो आजारियस उठून देवाक प्रार्थना करता आनी सगळे पोरजेच्या नांवान आपल्याक आनी ह्या लोकांक आनी राजाक बोगसोणें दी म्हणून तो मागता. भाव भयणू, आनी कितें भाशेन ताचें प्रार्थना देव आयकून बोगसोणें फावो करता तांकां. आमी भाव भयणू उदार जावंक गरज. देव आमकां उदारपणान सगलें दिता. देव आमकां गुडीक ह्या संवसारांत आमी मागी नासतना आमकां वस्तू दिता. देवाचे आमी रीणकार न्हय, पूण आमी जायते फावटी गुडीक देवाक आमचे रीणकार कशे करून दवरता. देव आमकां उदार म्हणून सगल्यो वस्तू दिवंक सोदता. आमकां गुडीक आमच्या स्वार्थाक लागून ही वस्तू फावो जायना. गुडीक आमी स्वार्थी जाता. गुडे आमी रागाबरी जावन दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक विसरता. गुडे आमी उदार मन देव आमचे सवें दाखयता ते दुसऱ्या सवें दाखोवंक जायते फावटी फाटीं सरता, हांकडेता आनी बाबा भयणीनो आमी स्वार्थी मनान दुसऱ्यांक दिवंक सोदिना. आजीच आमकां म्हणटा सर्गीचो बाप तुमचो उदार, तो सदांच तुमकां बोगसोणें दिवंक तयार. हें तत्व बोगसोण्याचें तुमी तुमच्या जिवितांत सांबाळचें. आमी आधुनीक काळार आमच्या ह्या समाजान नदर मारल्यार एकाक दोळ्याक दोळो दिवचो अशें आजकाल आमची भावा भयणां करतात. आमी दुसऱ्याचो विंगास घेवंक रोखडीच तयार जाता. आमी दुसऱ्यांक परतून दिवंक तयार आसता.
आमचेर कोणें तरी वायट केलें परतून ताका कशें आमी दितले हें आमी रोखडेंच आमच्या मनान बाळगिता आनी तांकां परतून दिवंक तयार आसता. भाव भयणीनो, आमकां क्रिस्ती बाबा भयणांक कितें भाशेन हें तत्व जेजू शिकयता. बोगसोणें आमी दिवंक तयार आसूं, बोगसोणें घेवंक आनी दिवंक एक उदार मन आमकां आसूंक गरजेचें. बोगसोणें घेवंक आनी दिवंक खालतीकाय आमकां गरजेची. बोगसोणें दिवंक आनी घेवंक भाव भयणीनो देवान आमकां बक्षिल्लें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक उदार जावन सगल्या आमच्या काळजान सगल्या आमच्या मनान दुसऱ्यांक बक्षूंक तयार आसूंक गरज. आज भाव भयणीनो आमकां विचार करया, खरें आमी जेजून शिकयलेलें तत्व आमच्या जिवितांत पाळटा काय? खरें आमी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिता? काळजांतान आमी बक्षिता वा आमी तांकां शिराप घालता? काळजांतान दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो तांचें बरेंपण आमी आवडयता वो आमी बेश्टीच भायल्या भायर आमी बक्षिले म्हणटा आनी आमचें जिवीतभर आमच्या काळजान राग धरून रावता? आमचे विज्ञानीक शिकव्याच्या मोळ्यार अशें आसा, सायंटिस्ट अशें म्हणटात, जो मनीस बोगसोणें दिवंक तयार आसना ताका तरेकवार दुयेंसां जातात, तरेकवार ताका पिडा जाता. आमी बोगसोणेची मनशां जावया, कित्याक देव आमकां बोगसोणें दिता तेन्ना आपली किरीत भाशेन भुरगीं म्हूण ह्या संवसारान तो पोरगोट करूंक केन्नाच फाटीं सरचो ना. बोगसोणें दितना आमकांय बोगसोणें मेळटलें म्हूण आमी मनान धरुया आनी ह्याच भावनांनी आमी जिवंक वावरुया आनी आमकां देवाची कृपा सदां काल आसूं म्हूण तेच कृपेन आमी बोगसोण्याचे मनीस जावंक वावरुया. कितें घालता त्या उंड्या, कितें घालता तें काशीन, यानीक बाबाच्या हातांत कितें वेगळी तो बोलताय. म्हजो आनी गूण, म्हजें काळीज आनी मोल, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जिणेंताय. म्हजो आनी गूण, म्हजें काळीज आनी मोल, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जिणेंताय. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मेळ्ळें, आमच्या नाके भूक सगळेच्या दावा सगळीच बोड मानून घे. सर्वेस्परा मोगार देवा, हे सोडवणीचे बोलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोर काडयें सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोय आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गोंयचीवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वीस तूं सर आनी संवसार बोला तुज्या बरोबर. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवां येता ताका सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगो. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाडताचो गूट पोरगोटुया, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरतान सूर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारी पळोवं नाका, पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कशे परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. येवचे म्हाका फावो ना,
पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयावा खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार खूब पवित्र संस्कारा हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन धरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण संवसर आसा म्हूण संवसर हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आखोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन केदीच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Sumiacie zuje amcia Cassandra amcia Cassandra Sumiacie zuje amcia Cassandra amcia Cassandra Mapakotsun Deunai noi amci sacomuni saloi Sasnatuce ius sultane amce mode bida voce Sumiacie zuje amcia Cassandra amcia Cassandra Sumiacie zuje amcia Cassandra amcia Cassandra Moja soiban katozanoe sakra rupanisti poloi amchi bata karonatai shanti tuchi amkavantai Sumiacie zuje amcia Cassandra amcia Cassandra Sumiacie zuje amcia Cassandra amcia Cassandra प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयार बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगलीं पातकां बगोस दिसाच्या दिसा गोरसांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोल. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबा भयणो, फाल्यां बुधवार
फाल्यां किरीत भाशेन आमचो आदलो पाद्विगार फादर नोना तारावज हाचे पासत आमी बलिदान भेटयतले सोंपलेलो आमचो फादर ताचे खातीर आमी मागुया ताका सासणाचो विसू आनी सुर्गीचें सूख फावो करूं. म्हणटच फाल्यां मिसाची भेट जातली 7 वरांचेर फादर नोना तारावज सोंपलेल्या आमच्या ह्या पाद्री बाबा खातीर आमी किरीत भाशेन मागतले. म्हणटच मागता तुमचे लागीं तुमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात बोगसोण्याची हातयारां जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. अच्छे उपकार जेसू आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रितीन दिवं सोन्यावी पोतून घाला ताच्या मोगान मनशाची खूण. जेसू आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रितीन दिवं सोन्यावी पोतून घाला ताच्या मोगान